जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जे कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानेल्यान भुकेल्यान तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकारतां म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला इस्त्रांताच्या पुस्तकांतल्यान 89:20 आनी 21 वड। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार आमी हे देवाचें उतर आयकोया, देवाच्या उतराची सोजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन आमी बरोवया आनी हे वेळार हो देवाच्या उतराचेर नियाड करुया। तर ह्या वेळार आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करून हें देवाचें उतर इस्त्रांताच्या पुस्तकांतल्यान 89:20 आनी 21 वड आमी वाचुया। दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेवलो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो। म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका घोट करतलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हें देवाचें उतर इस्त्रांताच्या पुस्तकांतल्यान 89:20 आनी 21 वड आमी इस्कुटावून ताची सोजमणी आमी घेवया। देवाचें उतर म्हणटा, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेवलो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो। तर हे वेळार देवान आमकांय हे वेळार विचून काडलेलीं आसात, देवाक आमी मेवलेलीं आसात। तो देवान आमकां विचून काडल्या, आपल्या पवित्र उमळीत रोगतान ताणें आमकां मागल्यात। जसो दाविदाक पवित्र तेलान मागलो तेच परी आमकांय जेजून क्रिस्तान आमकां आपल्या पवित्र उमळीत रोगतान आमकां मागल्यात आनी आमकां ताणें विचून काडल्यात आपल्या प्रवादी म्हणून। तर हे वेळार म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका घोट करतलो। जाल्यार सदांच देवाचो हात आमचेर आसतलो, तोच हात ताचो राखतलो, आमकां सांबाळटलो आनी आपल्या बळीश शक्तीन तो आमकां घोट उबी करतलो। जशे परी दाविदाचेर देवाचो हात आसलो आनी देवाचो हात ताका राखतालो, तेच परी देवाची शक्ती ताका घोट करतालो। तेच परी हे वेळार आमकांय देवाच्या हातांनी तो आमकां राखतलो आनी आपले शक्तीन तो आमकां घोट दोनी पांयांनी उबी करतलो। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार हो विशय हांव घेवन आयला, जे कोणाक विचून काडल्यात आपले प्रवादी म्हणून ताणें नेमल्यात आनी आपले पुरजे पासत तांकां उजार करता, तांकां ही शिकवण हांव घेवन आयला। आनीक ह्या इस्त्रांताच्या पुस्तकांतल्यान 89:20 आनी 21 वड आमकां शिकयता दाविदा वयर कशे तरेन दाविदाक देवान मागलो आनी दावीद हो सेवक ताका कसो मेवलो। तर आयज आमी हे वेळार हें देवाचें उतर आमी आमच्या काळजाक लावन घेवया। देवाक आमी कशे तरेन मेवल्यात आनी देवान आमकां कशे तरेन मागली। आपल्या पुरजे पासत ताणें आमकां विचून काडलें आनी आयज आमी देवाच्या सेवेक, देवाच्या मोड्यांत आमी वावर करता। जाल्यार हे वेळार जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयतात तांकां एक विनंती करता, जाता तितलो हो व्हिडिओ शेअर करात। जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात। जेन्ना तुमी हें देवाचें उतर पुरगूट करतलीं, देव तुमकां इनाम दितलो। आनीक परत एक पावट हांव उलो मारतां, जी कोण देवाचें उतर हे वेळार आयकतात तांकां सगल्यांक हांव परत एक पावट जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो हांव व्हिडिओ सोंपयतां।